म्हजें नांव अनिल फळदेसाय. हांव पाटण्या रिटायर्ड गव्हर्मेंट सर्वंट. व्हडली व्हडली आमचे नेते आसा जे अनुभवी जाणकार. हांव एक 2 मिनटां भितर फक्त अनुभव सांगता की केपेंचो. ट्रान्सपोर्टा बाबतींत सांगता चड न्ही. हांवें जवळ जवळ 20 वर्सां केपें सर्वीस केली अप एंड डावन करून. म्हणजे अशें दिसलें की ह्या 20 वर्सांची सर्वीस ही म्हाका दिसता हांवें करपा नाका आसली आनी अपेक्षा नासली. आनीक अशी सर्वीस करपाक मेळटा जाल्यार कोणी केपें सर्वीस करूं वचपाना आयची परिस्थिती. कित्याक हांव रिटायर जालो तेन्ना म्हणून ती केली. परिस्थिती अशी आहा की केपें वचपाक आतां तरी एक बस वाडला. तेन्ना केपें हांगच्यान वचपाक सकाळीं एक 7 बस आसताली. ताजे नंतर 9 एक 8:15 एक बस आसताली आनी एक 9 बस आसताली. जर कर्म धर्म संयोगान जर ती 9 बस चुकली घरा कडच्यान सगळी करून जर गेलो जाल्यार तुका केपें वचपाक हांगच्यान बस ना. तूं हांगच्यान बाळ्ळी वचपाचें. बाळ्ळी म्हणटी मेळटा अशें म्हणना कुंकळ्ळी वचपाचें. आनी कुंकळ्ळी बसी वचचे पेक्षा तुवें मडगांव वचप बरें. कित्याक कुंकळ्ळेच्यान ज्यो बसी ज्यो पळय गौरीश आनी अशें म्हणून 2-3 बसी आसल्यो त्यो अश्यो वताल्यो की 10 मिनटांचेर तेंचे स्टॉप तांकां विचारपा ना. अशे परिस्थितीक त्या मनशाची थंय त्या सर्वंटाची थंय हाफ डे लीव किंवा एबसेंट म्हळ्यार अशी करून चड ढकल करून हांव 20 वर्सां सर्वीस केली थंय केप्यां. पण मागीर जेन्ना पळय व्हेहिकल घेतलें तरी तेन्ना स्वता एकून वचपाक गेलो आनी टायमार पावपाक लागलो. प्रस्न असो की सांजची येतना थंयच्यान हांव मुगे फक्त एक्सपिरियन्स सांगता, अनुभव सांगता. सांजची तूं येतना थंयच्यान 5 बस लास्ट बस. जर समजा ऑफिस सुट्टा 5:30 4:45. जर समजा एखादी थंयच्यान जर ती बस 5:30 येता 4:45 5 येतल्या बस येता जाल्यार तुवें परत हाफ डे लीव घालून येवची पडली. किंवा प्रत्येक फावटी तुगे ऑफिसर तुका एक्सक्यूज दितलो अशें ना प्रत्येक फावटी. तेन्ना आतां तेका उपाय ना तुवें मडगांवच्यान येवची पडटा. परत कुंकळ्ळेच्यान जर गेलो जायत न्ही त्या पेक्षा मडगांवच्यान बरें. परत ती बस कुंकळ्ळे येता जाल्यार म्हळ्यार मडगांव वतलो जाल्यार तुका संक बस केली जाल्यार तूं 7:30 मडगांव पावतलो. आनी तेन्ना आतां लास्ट बस 8 आसा तेन्ना 7 बस सुट्टाली. म्हणजे कोणा हेका आतां पळय तेका आतां काय पांय पड अशें करून रातचे 8, 9, 10 हो म्हजो स्वताचो एक्सपिरियन्स. अशे वेळार गाडी घेवन वचपा सारकें जर जशें म्हणलें जायत न्ही आतां परिस्थितीक जाल्यार प्रत्येकाक हें तेणें सांगलें तशें प्रत्येकाक गाडी घेवन वचप हें शक्य ना. प्रत्येक काम प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेटीव काम जें पळय कितें आसा न्ही जेन्ना पळय 3rd जिल्लो जातलो तिसरो केपें हेडक्वॉर्टर जातलें तेन्ना प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेटीव काम करपाक आमकां केपें वचचें पडटलें. हेचे हेतून आनी कोणाचें दुमत ना. एक गोश्ट जाली. दुसरी गोश्ट अशी आसा की वॉट मेन प्रॉब्लेम म्हणटा तो ट्रान्सपोर्टाचो. बाकी गोश्ट तूं कशी एडजस्ट करपाक शकता. दुसरी गोश्ट कितें आसा आतां काणकोण टू मडगांव किंवा पोळे टू मडगांव म्हळ्यार ह्या हितूंतल्यान भागांतल्यान ज्यो पळय बसी वता न्ही त्यो एक अर्दवरान तरी हांगा आसा थंय मडगांव ट्रान्सपोर्ट आसा. सो एक बस चुकली दुसरी बस चुकली तिसरी बस अशी आसा. मडगांव ही आमची इकॉनॉमिकल कमर्शियल सिटी आसा. काणकोणाक केपे पेक्षा हो म्हजो अनुभव मडगांव खूब परवडलें. जेन्ना एक तिसरी डिस्ट्रिक्ट करता न्ही तेन्ना ओवरऑल प्रत्येकान वैयक्तिकल्यान वक्त्यांनी सांगता तशें ओवरऑल विचार करून सर्वसामान्य मनशाच्या कडच्यान तेजी प्रतिक्रिया कितें आसा हें हिंगा काणकोणाक ऑन ग्रावंड येवन सगळ्यांक बरोबर घेवन हें करपाक जाय आसलें. तें केलें ना. खंय तरी AC कॅबिनान बसून कसलो तरी फायदो जातलो म्हणून हें जें पळय डिसिजन घेतलां त्या डिसिजनाचेर सरकारान परत फेरविचार करचो. परत ह्या स्थानीक लोकांचें काणकोणकारांचें मत काणकोणकार हुशार आसा. प्रत्येकाक खबर आसा. आतां प्रत्येकान सांगता तशें जें केल्लें आंदोलन काणकोणांतल्यान केल्लें तें आंदोलन केन्नाच अनसक्सेसफूल जालें ना. हो प्रत्येकाक अनुभव आसा. प्रत्येकाक हें खबर आसा. हें जिवंत उदाहरण आसा. दुसरी गोश्ट अशी आहा की काणकोणच्यान मॅक्झिमम लोक आपल्या पोटा पाण्यासाठी किंवा शिक्षणासाठी भुरग्यांक कॉलेज पळय प्रशांत बाबा हें पळयल्लें मुलाकात हेचेर फ्रंटाचेर की मल्लिकार्जुन कॉलेज ही आतां जाला. बाकीचें पळय कितें हायर एज्युकेशन जें पळय आसा तें घेवन मडगांव पणजी सारक्याकच रावून घेवपाक जाय आसलें. तेच साठी लोक तेन्ना आपल्या भुरग्याचें फ्युचर सेक्युअर करपाक लागून मडगांव खंय तरी भायर सायडी वचून स्थायीक जाले आसा. हांगा फक्त कॉलेज लेवलच मेळटा. पण बाकीचे पळय प्रोफेशनल कमर्शियल लॉ इंजिनियरींग लॉ असली गोश्टी ज्यो पळय आसा त्यो आमगे काणकोणाक अजुनूय ना न्ही. फुडें आतां केपें जाता तेन्ना ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी काणकोणाक रेगुलर जाता तेन्ना जो पर्यंत जाता तो पर्यंत आमी काणकोणकारांनी कितें करप हो एक मोठो प्रस्न आसा. त्या लोकांक मडगांव जे पळय कोण स्थायीक जाले आसा तांकां थिंग लागीं लागीं खूब कम्फर्टेबल आसा. काणकोणकारांकय बी खूब कम्फर्टेबल आसा. तेन्ना
हांव परत एकदां म्हणटा की सरकारान ह्या तिसऱ्या जिल्ल्याचेर विचार करचो, काणकोणाचो समावेश खंय करप हो विचार करून तेजेर फेर निर्णय घेवचो अशें म्हाका दिसता. थँक्यू. हे बीजेपी किंवा जे सत्ताधारी पक्षान आसा जाहीर सभा संदेशान आपयले भासाभास जावं दी, डिबेट जावं दी, तेतूंतल्यान जर आमकां दिसलें बाबा खरोच फायदा जाल्यार आमी बी समर्थन करता. प्रश्न तो ना. एक विचार करा, जेन्ना तिसरो जिल्लो जालो उपरांत तुमची आमची जी आधार कार्ड आसा, आमचे जे लायसन्स आसा, हे सगळ्या खातीर परत आमी लायनी रावपाचें. हे मागीर कशें बदलतलो तुमी? ते बारीक बारीक गजाली आमी केन्नाय तकल्यांक सुद्दां घातल्या ह्यो बदल करची पडटल्यो. म्हणून आमी मुळासान म्हणटाले की आमकां तिसऱ्या जिल्ल्याची गरजच ना. ज्या जाग्याचेर आमी आसात थंय आमी सुखी आसात. आमची जर तुमच्यान बरी करूं जायना जाल्यार वायटय करनाकात, इतलेंच आमची मागणी आसा. आनी दुसरी गजाल, एखादें घरांत एक बारीकसो निर्णय घेता जाल्यार घरांतल्या म्हळ्यार बारीक जाल्यार सुद्दां सांगून वता न्ही, आपूण फाल्यां बाबागेर वयतलो, येद व्हडलो निर्णय तुमी घेतात आनी आमकां काणकोणकारांक तुमी गृहीत धरले. म्हणजे एक पंचायती कडच्यान एक कर्म पंचायत जाल्ले, आमी तिसरो जिल्लो करतात आनी तुमकां तिसऱ्या जिल्ल्या भितर समावेश करून घेतात, जाल्यार तुमचें मत कितें? कांयच ना. ते कित्याक लागून जालें? कारण ताणें आमकां ग्रांटेड धरला. सर अरे तूं तिसऱ्या जिल्ल्याक काणकोण येतले रे, काणकोणकारांक कांय प्रॉब्लम ना, कुडचड्या वयल्या लोकांक प्रॉब्लम ना, आजचोय बी ना, सांग्या वयल्या लोकांक प्रॉब्लम, धारबांदोडाच्या लोकांक प्रॉब्लम आमकां आसा. एकमेव जो तुमी तालुको घाला जो कोस्टल बेल्टा लागता आनी आमचे खुबशे प्रॉब्लम आसात. CRZ हे ते सगळे आमकां लागता. हातूंत मागीर तुमी ते कशें करून आमकां निस्तारतले? संदेशान म्हणटा तुमी बरोबर आसा. तिसऱ्या जिल्ल्याच्या निमित्यान तुमी थंय डेव्हलपमेंटा फक्त कॉन्क्रिटाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर तिसरो जिल्लो केलो काय कितें? काय तुमकां एक SP वाडोवपाक मेळटा किंवा एक कलेक्टर वाडोवपाक मेळटा म्हणून? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान आमकां समजोवपाक जाय. आमी येवपाक तयार आसात. मुख्यमंत्र्यान एक काणकोणाक एक जाहीर सभा घेवची, आमकां सगळ्यांक आपयात आनी विचार करून आमी ताजेर भासाभास करून निर्णय घेवयात. पण परस्पर तुमी आमकां जर घेतले जाल्यार आमी वगीर रावचे नात. काणकोणकारांचो इतिहास आसा, आमकां जाय तें आमी करून घेतलाच. वेळ पडलो जाल्यार आमी कितेंय करतले, कितेंय करतले. हे सरकारान लक्षांत दवरपाक आमकां गृहीत धरनाकात. आनी आमचे जे मंत्री जो आसा ताणें लोकोत्सव जालो काडले उपरांत मातसो ह्याय विशयाचेर लक्ष घालचें, हे म्हजी मागणी आसा. आनी आमकां घेवन बसया, आमकां कसो फायदो तो सांगात, कशें लुकसाण तें आमी सांगतात, तुमी फक्त कसो फायदा तें आमी सांगता, इतलेंच म्हाका सांगपाचें आसा. देव बरें करूं. विशय जो आसा तो तिसऱ्या जिल्ल्याचो तो लोकांक विश्वासाक घेतलो ना अशें म्हणटा तुमी. आमदारान सांगला आपल्या विश्वासाक घेतला, तो आमचो लोकप्रतिनिधी, लोकांक विश्वासाक घेतला म्हणजे तो म्हणजे लोक, सगळे लोकांक ताजें मत म्हणजे सगळे लोकांचें मत. सो ताका कांय त्रास ना अशें ताणें सांगलां, म्हणजे सगळे कोणाकच त्रास ना. दुसरो मुद्द्याचेर येता की विकासान म्हणलें की हाजेर जेन्ना जनान म्हणजे जनाच्या मता कडेन हांव मात सहमत आहा. कित्याक तें सांगता? पयर एकट्यान एक स्वताक हांव तेजें नांव सांगना, ती एक कॉमेंट्स घातिल्लो, 300 दीस मडगांव रावतात आनी 65 दीस हांगा रावन सांगता काय म्हण. अशें एकट्यान तो स्वताक मोठो साहित्यीक समजता, हांव ताजें हें करना, ताकाच उलोवपाचो अधिकार आहा. हय. सो ताका 365 दीस हांगा रावना जाय. अर्थात तोय 365 दीस हांगा रावना, जो कोण बरयतालो पळय तोय रावना, ती गजाल वेगळी. पूण 365 दीस हांव 365 दिसां भितर हांवें 300 दीस मडगांव रावता तर म्हाका त्रास ना. विकासान जरी म्हळ्यार म्हाका केपें केलो म्हण त्रास ना. मडगांवच्यान केपें वचपाक 10 किलोमिटर हांगच्यान जर गेलो चांदरसान भितर गेलो हांव केपें पावलो. काणकोणच्यान किंवा लोलयेच्यान येवपाक म्हाका जितलो त्रास जाता तितलो ना. सो हांव थंय सेटल आहा, म्हाका काय हांगा ना. पूण हांगा जो आतां विशय जालो की तो बारीक सर्वसामान्य खोतीगांव गांवडोंगरी ह्या लोकांक आनीक आमी आतां फक्त एडमिनिस्ट्रेटीव म्हळ्यार फक्त कलेक्टराच विचार करतात. डिस्ट्रिक्ट म्हणजे कलेक्टर एक येना. चडांत चड फाल्यां गव्हर्मेंट कितें सांगता तें सांगता तुमकां. हें डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिस हाडलें तेन्ना हांवें ऑब्जेक्शन दिल्लें की डेप्युटी कलेक्टर हांगा नाका म्हणून. म्हणजे केप्यां जो डेप्युटी कलेक्टर मागीर गव्हर्मेंटान म्हणलें एडिशनल डेप्युटी कलेक्टर हांगा दिता म्हणून मागीर ती गडबडी केली आनी एडिशनल डेप्युटी कलेक्टर दिलो. आजय गव्हर्मेंट सांगतलो एडिशनल कलेक्टर हांगा दवरता म्हणटा, तांकां त्या प्रमाणे बरी पडटा. एक एडिशनल कलेक्टर हांगा दितो तुमकां कित्याक आसा. बट एडिशनल कलेक्टर दिलो किंवा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचें काम दिलें म्हणून प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. डिस्ट्रिक्ट जातकीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थंय वतलें. सो आतां मडगांव जें आमकां
जीएमसीक व्हरपाक मडगांवचे ट्रान्सफर करपाची एक फॉर्मेलिटी करता पळय, व्हरोपान 10 मिनटां दवरपान मेल जाल्यार मेलो जीएमसी पावता म्हणल्यार तें आतां कितें जालें केप्यां व्हरून दितले ते सर्टिफिकेट तूं मरपाक तोच केपेंच्यान परतो पणजे हांव वचूं वाटेर म्हणपाक म्हणल्यार मडगांव सुद्दां पावपाना अशें म्हणटा दितो म्हणल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक गेलें. आतां कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करचो पडलो. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता जाल्यार आदोगाद सगळे मडगांव आहा. पण तुवें हांगच्यान खोतीगांवचो गांवडोंगरेचो लोलयेच्या मनशान पयलीं मडगांव वचोवप, मडगांव आदोगादाक घेवप गाडी घेवन आनी थंयच्यान डिस्ट्रिक्ट कोर्टान वचपाचें. हाजेरूय विचार करपाक जाय. फक्त एक कलेक्टर हो प्रश्न ना, हो सगळ्या सर्वसामान्याक बादपय हो आसा. दुसरे पयर एका कांय जाण म्हणटात पयलीं कुसमणाक आशिल्लें म्हण. म्हाका काय जाल्यार पयलीं तुमी कुसमणाक आशिल्लें मरे कित्याक बोवाळ करता. हांव म्हणलें आमी पयलीं पोर्तुगाला आशिल्ले, पोर्तुगाला व्हरा मरे कित्याक कुसमणाक दवरता मरे तुमी. तुमगे जर तशें आसा की आमी पयलींसान कुसमणाक आशिल्ले तर पयलीं पोर्तुगाला आशिल्ले. कुसमण केन्ना आशिल्लें? पोर्तुगाल आसतना कुसमण आशिल्लें. सो आमकां पोर्तुगालाक दवरात, कित्याक इंडियेक दवरपा जाय. तुम्ही होच जर आर्ग्युमेंट करता की कुसमणां आशिल्लें किंवा आशिल्लें, आतां ऑलरेडी नोटिफाय जालो. उपस्थिती पळयली जाल्यार अशें दिसता की सगळ्या लोकांक जाय अशें दिसलें म्हाका की बाकीच्या लोकांक जाय, कित्याक हांगा एकूय लोकप्रतिनिधी आयलो ना. सो लोकप्रतिनिधीचो इंट्रस्ट वेगवेगळो आहा. तांकां खबर आहा की हांगा एक कितले पंचा भितर एक पंच दिसता, म्हाका 2 पंच दिसता. बाकीचे लोलयेचे पंच काणकोणचे कोण पंच ना, काणकोण कोण नगरसेवक ना. सो तांकां हे जाय. म्हणजे तांगेली प्रायोरिटी अशी आसा की तांकां हाची कांय पडणें गेलो ना. हो क्लियर मेसेज. सो आतां कितें आहा तें जनतेनूच करचें पडलें की जनतेनूच सगळ्या अश्यो सांगता तश्यो मिटींग घेवच्यो पडल्यो आनी त्या प्रमाण त्या मिनिस्टराकय जाय, मिनिस्टराक जाय, जे निवडून आयले तांकांय जाय. सो हाजे बाबतींत एक वेगळें हें करचें पडलें. सर कित्याक लोकांक अशें दिसलें, लोक कंटाळ्ळा ती लोकांक कितें जालां प्रत्येक कामाक रस्त्यार येवचें पडटा. प्रत्येक गजाली रस्त्यार कितले तेंप रस्त्यार येतले. प्रत्येकाक काम धंदो हें तें सगळें आसा. सो रस्त्यार कितले येतले. मागीर रस्त्यार येतरी केशी घालूं त्यो जाता. तळपणचें उदाहरण दिलें म्हण तळपण त्या दीस मरे हांव एक्चुली त्या दीस तळपणची गजाल हें जेन्ना तुमी रस्ता रोको केला तेन्ना हांव ना. हांव रस्ता रोको वेळार हांगा आसा. हांव त्या दीस कलेक्टरा कडेन उलयतां हाजे कडेन मागेले सगळे हें आहा. हांव उलयतां तेजे कडेन कंटिन्युअस सकाळ सान उलयतालो हांव तेजे कडेन कशें कशें डेव्हलपमेंट जाता म्हणून. जेन्ना रस्ता रोको जाता म्हणटा तेन्नाय उलयली. आनी ताजे नंतर हांव म्हणलें हांव वता थंय कितें जालें तें पळयता आनी मागीर सांगता म्हणून. आनी हांव थंय गेलो. रस्ता रोको काबार जाता हांव गेलो. म्हणटा हांव तुकांय खबर आसलें हांव रस्ता रोको नाका रे, कित्याक लोकांक त्रास करपाक कित्याक तें हांगेले तें जावचें ना. पूण आमगेले डेप्टी कलेक्टरान ताका जेन्ना तो एक्सप्लेन करपाक येयल्लो तेन्ना ताका हांवें क्रॉस केलो डेप्टी कलेक्टराक. तो स्वता येयलो चड प्रताप समजता ताका प्रताप चड अशें ताका दिसता. अशें आमी डेप्टी कलेक्टर कितले पळयले म्हाज्या लायफान ह्या 50 वर्साच्या हातूंत असले डेप्टी कलेक्टर हांवें कितले हँडल केले. अशे डेप्टी कलेक्टर कित्याक रावतात आनी ते कोणा मस्कोमान रावतात आनी कशें आपल्यालें जिवन सारतात तें म्हाका खबर आहा. ते हें करपाक त्या डेप्टी कलेक्टराक इन्स्पेक्टर सांगलें अरे मोहनदासान नांव घाल मरे रस्ता रोकोंक. डेप्टी कलेक्टर सांगता आतां रस्ता रोकोचे केसी म्हाजे कडेन मडगांवूय चालू आहा. प्रॉब्लेम कांय ना. रस्ता रोको केसी आयल्यो की मोहनदास भितर पडलो आनी भितर पडलो कितें फरक पडपाचें. कित्याक हांव पर्सनल हप्तिकले भितर शेकाचेर केलो नाशिल्लो. भितर पडलो किंवा नांव पेड्डार जावपाक हप्ती कलेक्ट करपाच्यो टेपी घेवन वतना हांव. सो म्हाका तितून कांय ना. सो डेप्टी कलेक्टरान एक लक्षांत धरचें की तशें टेप लावन हें करपाचें तर मोहनदास हातून आसा. मोहनदासाक भितर पडलो किंवा तो कांय व्हडले कांय फरक पडना म्हणून त्यो केसी चलोवपाक जाता. सो लोकांक त्रास जाता. मेन म्हणजे कसं जाता की लोक आतां कितें जाला की रस्त्यार आयले की केसी जातल्यो बाकीचें जातलें म्हणून लोक सट्ट करून भायर सरपाकूय सोदना. सो म्हाजे कोतान सगळ्या हातूंत कशें हें करचें पडटलें की मिटींग घेवची पडटली. आनी मिटींग घेतना दोनी आतां जशें कोणें हांणी सांगलें तशें दोनी कंबायन करचें पडटलें की प्रत्येक खेपेक लोकांक रिजनल प्लॅना लागून पडते आनी हाका लागून पडते अशें म्हणचे परस एक असो एक प्लॅन करचो पडटलो की तातूंत हेंय येतलें आनी तेंय येतलें किंवा प्रत्येक खेपे मिटींगेन लोकय तशें येवंक ना न्ही. सो रिजनल प्लॅनाच्या म्हळ्यार फेर्देन रेबेलाच्यो आनी हे दोनी मिटींगो सायमल्टेनियसली उरपाच्यो. गव्हर्मेंट म्हाज्या कोतान फाटल्यान सरचो ना कित्याक गव्हर्मेंटान ऑलरेडी नोटिफाय केला. गव्हर्मेंटान ऑलरेडी कलेक्टराची चार्ज करची केपें कुशावतीचे स्टॅम्प करपाक धाडले. कुशावतीचे स्टॅम्प डायरेक्टर पंचायतीन कुशावतीचे स्टॅम्प केले. सो तांकां तें व्हडलें हें कांय ना. तें मागीर फुडली प्रोसेस चलतलो. एक लक्षांत धरपाक जाय की काणकोणकारांच्या वतीन जर कोण अशें जर निर्णय घेतात
तर तांकां खंयची जागा दाखोवपाची तें काणकोणकारांनी ठरोवचें पडटलें. देव बरें करूं. पडयलो तो धोल असो आशिल्लो की आमी रवी नायकाचें स्वप्न पूर्ण केलें आनी तिसरो जिल्लो म्हणून. रवी नायकान तिसरो जिल्लो काणकोण खुशावती करपाक नाशिल्लो. नंबर 1. सामकें क्वायट सिंपल आशिल्लें तेजें म्हणणें की फोंडेच्या लोकांक चड त्रास जाता. फोंड्या म्हणटा एक व्हडलो तालुको आनी सादारण 700 तांणी फोंड्या जर धरलें जाल्यार जॉग्राफिकल पळयत जाल्यार मातसो तो सायडीन व्हड आसा. फोंड्या जर तिसरो जिल्लो जायत जाल्यार धारबांदोडा, बिचोली आनी सादारण फोंडेच्या सरावंडींग जे एरिया आसा तांकां बऱ्या पडटलो म्हणून तो तेणें मागलो की तिसरो जिल्लो करचो शक्य जाल्यार आनी फोंड्या तेजें सेंटर करचें. खंयच्याच ताज्या स्टेटमेंटाक अशें अजिबात ना की तिसरो जिल्लो करचो आनी तातूंत भितर काणकोण तालुका बी एड करचो अशें रवी नायकान केन्ना म्हणलें ना. सो तो आमी ताचो निशेध करता जाय की सरकारान तो धोर बडोवचो न्ही. दुसरी गजाल, तुमच्या बॉल्सां भितर खंयचे डॉक्युमेंट विकासान म्हणलें खंयचे डॉक्युमेंट काडून पळयात ताचे प्रत्येकाचें बरयल्लें आसता की सावथ डिस्ट्रिक्ट खंयच्या गजाल पळोवन पळयात. एक आधार कार्ड करपाक जर आमकां कमीत कमी 5 खेपो मारचे पडटात. 5 खेपो तुम्ही पळयात 25 ते 30 डॉक्युमेंट प्रत्येक मनशाक जगपाक आनी मरपाक लागतात. कमीत कमी एक डॉक्युमेंटाक 5 फावटी जाल्यार कमीत कमी 25 डॉक्युमेंटाक कितले फावटी मारचे पडले पळयात. एक डॉक्युमेंट करपा खातीर कमीत कमी जर 100 ते 500 रुपया मोडचे पडटा जाल्यार हेच आसा ते डॉक्युमेंट परत जल्माक घालपा खातीर आमकां बोल्सांतल्यान पयशे मोडचे पडटले. तिसरी गजाल म्हणजे हांव एक हें करतलो की आमचे कांय पंच मेंबर किंवा कावन्सिलर जर पावल्ला जाल्यार आयज आमी ह्या सभेचेर डिमांड करतात की प्रत्येक पंचायतीन इमिजिएट एक एक्स्ट्रा ग्रामसभा आपोवची, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा आपोवची, स्पेशल ग्रामसभा आपोवची आणि लोकांचे मत जाणून घेवचें आणि तुम्ही आपले मत दवरचें आणि ते मत तुम्ही जाता तितले बेगीन सबमीट करचें सरकाराक. आणि चवथी गजाल अशें आसा की सादारण जर पळयत जाल्यार एक मनीस जर मडगांव जर पावता जाल्यार एका फावटीन तो कितलीशीच काम करून घर पावता पडतो. कितलीशीच कामां म्हणजे सादारण जर तुजी सर्टिफिकेट जर खंयची जर तुवें जर कलेक्टर ऑफिसान जर मागला दर्या तुका तो आपयता की 3 दिसां उपरांत यो म्हणून. म्हणजे प्रॅक्टिकल पळय कशें आसता तें. 3 दिसां उपरांत मातसो यो तुजी रेडी आसा व्हरपाक आपयता तो. 3 दिसांक समज तूं जर पावना तुका खबर आसा आपलो फ्रेंड त्या ऑफिसान काम करता तूं ताका मातसो फोन करून सांगता पंकज येता सर मातशी ती सर्टिफिकेट कलेक्ट कर आपल्या धाडली हा म्हणून. म्हाका दिसता की हांगा काणकोणकारांचे कितले अशे फ्रेंड्स कितले सोयरे केपी काम करता आसतले. प्रत्येक कामा खातीर आमकां लीव मारची पडटली जर कोण गव्हर्मेंट जॉब आसा. प्रत्येक कामा खातीर आमकां जर तुमी धंदो करता तुमचो धंदो बंद दवरून ते काम करचें पडटलें थंय वचचें पडटलें आनी हें आमकां प्रॅक्टिकली शक्य ना. मुद्दम सांगता की जेन्ना जेन्ना अशें आसता तेन्ना तुमी कोणूच मागीर सयनाकात. सत्तेंतलो कोणूच मनीस असल्या कार्यक्रमाक असल्या कामा खातीर फुडें सरनात कारण तांकां वयर बशिल्लो तेंचो तो बॉस आसा तो पळयता म्हणटा भंय आसता. जेन्ना जेन्ना आंदोलनां जालां जेन्ना जेन्ना आंदोलन सक्सेसफूल जालां तेन्ना अशेच तरेचे जेंकां हुस्को आसा हुस्को आशिल्ले लोक फुडें सरलात आनी मागीर ते जैतून जातात आनी मागीर ते श्रेय घेवपा खातीर बाकी सगळे लोक येतात. त्या खातीर डोंट एक्सपेक्ट की खंयचोय सत्य आशिल्लो पंच सत्य आशिल्लो कावन्सिलर किंवा सत्य आशिल्लो आमदार फुडें सरतलो आनी अशे तरेचे मिटिंगे येवन ओपोज करपाची भाशणां करतलो हें तुमी चुकून सुद्दां तकलेन हाडनाकात. हें आमकांच करचें पडटलें. हें हेज्या पयलीं बीन आमीच केलां. आमीच म्हणजे पेक्षा हांव अशे तरेच्या लोकांनीच केलां अशे तरेच्या विचाराच्या लोकांनीच केलां आणि म्हणून हे इतिहास जो घडलो पळय इतिहास काढून पळयात अशा तरेच्या लोकांनी फुडें सरून ही कामां केलात आणि आमी हे जाले शिवाय कशेंच वस्त बसचे ना. कारण ही आतां जी जशें प्रशांत म्हणलें की एक एक आमकां प्रत्येक वाड्या वाड्यान वचचें पडटलें प्रत्येक मनशाक समजून सांगचें पडटलें आणि खास करून हांव अपील करता आमचे सगळे मिडिया भाव आसात हो विशय मातसो उखलून धरया आमी आनी खास करून आमचें जें कितें म्हणणें आसा तें आमी सरकाराक कळोवया इतलेंच मागता. थँक्यू. एक एक्टिविस्ट फार्मर आनी एक रेवल्युशनाचो लिडर. सो जेन्ना आमी न्यूज आयकली जे 6 म्हयन्या पयलीं म्हाका सांगत मिटींग जाली. सो ती मिटींग जातकीर चड अशें आमी कांय एक्टिविटी जावना आनी सडनली गव्हर्मेंटान हें डिक्लेअर केलें आनी सगळ्यांक शॉक जालो. पूण हेजेर आतां आमी मिटींग आतां आयज घेतली आतां हेजे फुडें कितें प्रत्येक पंचायती वचोन आमकां रेजोल्युशन आमी लोलये पंचायती ऑलरेडी घेतला. तशेंच आतां बाकी सगळे पंचायतीक डोर टू डोर कॅम्पेनींग करून लोकांचे विचार लोकांक ते पोटेन दिवचे पडटले. कित्याक आयज साडयांनीक एनवलप कराडे पावल म्हणटा मत मारता लोक आनी तांकां कांय फंड गेल्ले आसना. सो तें आमकां लोकांक समजुचें पडटलें. सो तेजे खातीर हांगा जे आमचे बसता ते म्हाका दिसता योग्य तो निर्णय घेतले. म्हाजो सदांच एक अपोज आसा कित्याक आमी पयलो RTO ऑफीस जेन्ना
केपें आशिल्लें तेन्ना आमकां कशें त्रास जाताले ते सगळ्यांक खबर आसा एक ऑफिसर नासतालो परत यो परत वच तशेंच आतां हेजे फुडें आतां आमचे कलेक्टर समज ते केपें जालें सेम हाल जातले सगळ्यांनी एक पयलीं उलयलां की बसी शॉर्ट आसात आनीक इवन कम्युनिकेशन प्रॉब्लेम जाता म्हाजो सुद्दां पळय आतां हो टॉपीक सोडून हांव एक 2 मिनटां आनी बाकी गोंयांत कितें चलता उलोवंक सोदना ओके जाल्यार पूण पयशे जातले आयज तुमकां खबर आहा चिंबल प्रोटेस्ट चल्ला दोनच मिनटां फक्त 2 मिनटां आनीक कारांबोली चल्ला आनी लागू आहा आमकां कित्याक आमच्या लोलयांक 43,000 स्क्वेअर मिटर जागो हो झोन चेंजाक घातला आनीक 27 तारखेक नोव्हेंबराच्या सेम घातिल्लो सो आमकां हेजे फुडें मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आज कारांबोली चिंबल दादा हांगा येतले सो आज जे हांगा लोक जमला ते फक्त वॉट्सॅपाचे आनी फोन इनवर्टाचे ते आमी कितें शेअर करतात म्हाका दिसता हेजे फुडें आमी काणकोणकार उठतलेच एक बरोबर आनीक लढत दितले कित्याक जस्टीस रिपोर्टीन जो हें घेतिल्लें मिटींग घेतिल्ली तितूंतले खूब जाण उबे आशिल्ले आनी तेणी जे 10 पॉयंट मारले सगळीं सहमत जाला सो हेजे फुडें बी तशेंच काणकोणांत जावची ती म्हण म्हाका सगळ्यांचो सहकार मागता थँक्यू देव बरें नमस्कार माझे क्वेश्चन सगळे मान्य तसेच म्हणजे काणकोणकर भाव आनी भगिनी विशय उरलेलो आसा विशयाचेर म्हाजें मत जें आसा तें हांव मांडटा आनी म्हाका दिसता एक नागरीक काणकोणचो एक पॉलिटिकल हें कनेक्शन ना कांयच नासतना फक्त काणकोणचो एक सामान्य नागरीक ह्या नात्यान हांव म्हाजें मत मांडटा जेन्ना हो न्यूज आयलो कन्फर्म जालो आनी जिल्लो जेन्ना घोशीत केलो तेन्ना हांवें एक गोश्ट केली हांवें एका राजकीय पक्षा म्हणजे जी जो पक्ष आतां सत्तेर आसा ताचो जो जनरल सेक्रेटरी आसा ताका फोन मारलो आनी हांवें ताका एक गोश्ट सांगली एज अ काणकोणकार म्हणून हांवें ताका एकच सांगलें की तुमी कितें करपा मुखार सरला तें करता आसतना तुमी काणकोणच्या लोकांक विश्वासान घेतला काय कितें हो म्हाजो ताका प्रश्न आशिल्लो ताणें म्हणलें ना घेवपाक जाय अशें दिसता तुका हय म्हणपाक लागलो हांवें म्हणलें तशें जाल्यार तुजें जे आमदार आसा तुमचो जो आमचो जो काणकोणचो आमदार आसा जावं आतां जो मिनिस्टर आसा ताका तुमी सांगचें तसो ताका हांवें रिक्वेस्ट केलो की तूं सांग तूं आपय कित्याक जेन्ना ओपोजिशन मिटींग आपयता तेन्ना सत्तेन आशिल्ले लोक येनात सो ते दोनी सायड थंय उलोवप जायना सो तुवें जर आपयलें जाल्यार आमी सगळे येवपाक तयार आसा थंय भासाभास जावं दी उलोवया बाबा कितें पॉझिटीव आसा कितें नॅगेटीव आसा हें आनी आजूय ह्या माध्यमांतल्यान हांव परत तांकां आमचे जे आमदार आसात आमचे जे मिनिस्टर आतां गोंयचे मिनिस्टर आसात खेळा मंत्री आसात तांकां हांव परत रिक्वेस्ट करता तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आनी म्हाज्या स्वताच्या वतीन की तुमी काणकोणकारांक एकट्यान हाडात लोकां कडेन डिस्कस करात आनी लोकां कडेन मांडात बाबा तुमी हो एक्झॅक्टली कित्या खातीर करपाक केला तेन्ना जेन्ना तातूंतल्यान जें डिस्कशन जावन येतलें मागीर जें कितें निष्पन्न जातलें तातूंतल्यान तें आमकां सगळ्यांक मान्य आसतलें हो ही जाली पयली गजाल दुसरी गजाल म्हाका दिसता जिल्लो जावपा फाटल्यान म्हाज्या म्हायती प्रमाण जी कारणां आसपाक शकता तें हांव तुमकां सांगता कारण जिल्लो जावप मागीर तो 15 करोडाचो जो ST बांदवां खातीर निधी आसा तो एक विशय आसा पूण तो तितल्या पुरती ना तुम्ही जर हालींच जर केपें सावड्डे जर गेलात जाल्यार तुमकां एक गोश्ट लक्षांत येतली की तिळामोल केपें म्हणल्यार जो रोड आसा तो रोड खूब प्रमाणान एक्सटेंड केल्लो आसा ब्रॉडनिंग केल्लें आसा ताजें तो रोड ब्रॉडन केल्लो आसा आनी तो मायनिंगा खातीर ब्रॉडन केला हें कोणाकूच वेगळें सांगपाची गरज ना आतां तो थंयच्यान बाळी कसो हाडपाचो हो प्रयत्न म्हाका दिसता खंयच्यान तरी गव्हर्मेंटा कडल्यान जाता असो म्हाका दिसता आनी हांव मागतां त्या माध्यमांतल्यान की ताजेर सरकारा कडल्यान क्लॅरिफिकेशन येवचें कित्याक तो रोड जर ब्रॉडन जालो जाल्यार बेतलान ऑलरेडी जेटी बांदपाचो प्रयत्न चालू आसा जेटी बांदपाक घेतला दुसरें लॉजिस्टीक हब म्हणून आमी खूब खेप आमच्या CMच्या तोंडांतल्यान आयकता म्हाका दिसता जें टर्मिनल जाला रेल्वेचें तें टर्मिनल बाळ्ळी आसा सो तेंय कनेक्ट करपाचो खंय प्रयत्न आनी तातूंतल्यान मागीर मुखार वचोन कोल ट्रान्सपोर्टेशनाचो प्रयत्न जातलो काय कितें हाजेर म्हाका दिसता क्लॅरिफिकेशन आमकां काणकोणकारांक मेळपा जाय कित्याक हांव जर हायवे वेल्यान जर कोल फाल्यां वचपाक लागलो जाल्यार आमचें आनी तुमचें कोणाचेंच म्हणजे खंयचें म्हणजे आज जे हांगा येवना जे भारतीय जनता पार्टीचे स्वताक सामके खंडे समर्थक म्हणटा तांचे सुद्दां स्वासांतल्यान तांच्या आंगान तो कोल वतलोच
हातून दुबाव ना. सो ह्यो 2-3 गोश्टी म्हाका दिसता सरकारान खूब क्लॅरिफाय करपाक जाय. फायदे कितें, लुकसाण कितें तें आमी आयच्या ह्या उलोवण्यांतल्यान सगळ्यांच्या मुखार येतले. सो ट्रान्सपोर्टेशन आसा, ह्यो गोश्टी खुबश्यो ऑलरेडी मेन्शन केल्ल्यो आसा. ह्यो सगळ्याचेर क्लॅरिटी दिवप आनी काणकोणकारांक सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप हें म्हाका दिसता एका निवडून आयिल्ल्या मनशाचें कर्तव्य आसा आनी तें ताणें करपाक जाय अशें म्हाका तिसरी जिल्ल्या विरोध करपानी तिसरी जिल्ल्याक काणकोणाक इन्क्लूड करप न्हू म्हणून जो पळय आमकां कन्विनियन्स मडगांव आसा तें दवरचें म्हणून. आनी हें कोणी करप आसता, आमी निवड दिल्ल्या आमदारान करप आसता. जो पळय सरकाराचो निर्णय आसता, जो तेगे विचार आसता, डिसिजन आसा, ठराव आसा, ते आमच्या निवड दिल्ल्या आमदारान करप आसता. तेणे आपल्या आतां आमचा निवडणुकान आमचो आमदार मंत्री जाल्लो आसा. खरें मंत्र्याक कॅबिनेटाक उलोवपाक एक हें आसता, से आसता. खरें मागीर हे ज्या दिसा पळय आयला हें डिसिजन हे टेबलार आयला तेन्ना आमच्या आमदार जो मंत्री जाला तेणे खरें मागीर हेका आपलो विरोध दाखोवपाक जाय आसलो. कित्याक तेका प्रजेन निवड दिल्ली, कित्याक आमगे राखण करपाक, घट्टण करपा न्ही. अशें आमी संकटां आसात. असो आमकां मडगांव पासून कन्विनियन्स ना ह्या ट्रॅफिका लागून. 1-2 तास जातात आनी तेचे भितर आनी हो फोना घालपाक सोदता म्हळ्यार तुमी चिंतात. आतां पळय म्हाका, प्रशांता, भाईक, विकासा, संदेशाक मडगांव न्ही, पणजे पसून पेट्रोल केलें पण कांय प्रॉब्लेम ना, आमी वचूं शकतात. पण हांगा मध्यमवर्गी आनी सामान्यान सामान वचूं शकतलो, पावतलो. आज आमचो खोदगांव गांवांत पंचायती क्षेत्रांतले जे आमचे केरी, नडगे भाग ते पंचायती पावनात सामान्य कामा खातीर, सादी कामा खातीर. थोडे खोदगांवचे लोक काणकोण पावनात डेप्युटी कलेक्टरांक. मागीर ह्या लोकांचो विचार कोणी करपाचो आसलो, जो ज्या समाजांतल्यान आयला, तेजे भाव जे ह्या पंचायत क्षेत्रां आसा, गोटेगांव, गवणकर, पैंगिणी, ज्या इंटेरियर एरियेक, हेंचो तरी विचार कसो तेणी पळोवपाचो आसलो. हे कशें करून वतली कामां. म्हळ्यार आज पळय आमकां सगळ्यो गोश्टी प्रजे मुखार सरपाचो पडटा, लोकां मुखार सरपाक पडटा. फाटल्यान हांव तुका एक बेश्टी आठवण करीत तुमकां. फाटल्यान एक तो हांगा जो टोल घातला पळय हांगा पोळ्या गेटीर, हेचो ही चॅकपोस्ट RTO, तो खरें म्हळ्यार आमच्या आमदारान मंत्र्यान मुखार सन तो हें करपाक हाडोवपा जाय आसलो, घालपा दिवपा नाका आसलो. प्रजे वचून थंय बंद करपाक पडपा नाका आसलें. ती काय सिस्टम ऑलरेडी आमचे कडेन आसतना आमचे कडेन पैकी पोलीस यंत्रणा आसात, RTO आसा, ट्रॅफीक पोलीस आसा, गेट आसा. तरी काय आसतना आनीक ती ही चॅनल ही हे पळय आसपा तो ही चॅकपोस्ट घालपाक गरज नासली. हे फक्त लुटपा खातीर आसलो तो चॅकपोस्ट. ताका लागून ह्या आमदारान मंत्र्यान आमकां विरोध केलो ना. बट आमी पळयलें फाटल्या दिसांत एक टिचरीचो ट्रान्सफर केला. त्या टिचरी ट्रान्सफरा बद्दल लोकांनी मुखार सरलाय ती कॅन्सल करून हाडपा खातीर. पळय फाटल्या दिसा तळपण एक बोट भितर समुद्राक गेली, ती पावसा आनी उदका लागून ना जाली. तेन्ना पसून ताका हें करपा सर्वायव करपा खातीर लोकांनी रस्त्यार येवचें पडलें. मागीर आतां आमी निवड दिल्लो आमदार मेलो, जितना आमी कित्याक आमदार निवड दिवप तो? आमचे प्रजेचे जे विशय आसा ते वेवस्थीतपणे तेणी एसेंब्ली किंवा कॅबिनेटाक मांडपा खातीर. जाल्यार आमी आतां कितें करया? पळय पळय सर्वांनी मेळून सांगलां कित्याक आतां तिसऱ्या जिल्ल्याचो बेनिफीट आनी एडवांटेज खूब आसा म्हण. काणकोण आमचो चवथो जिल्लो आतां आनी बेनिफीट मेळटले. तुमगे ST समाज इतली कळवळ आसा न्ही, कळकळ आसा जाल्यार दिया न्ही. जावं न्ही, नॉर्थ, सावथ, ईस्ट, वेस्ट चार जावं. तुमी कितें करपाक शकतात? हे कित्याक करनात तें करया. ताका लागून ह्या सरकाराक सांगूं सोदता, आमी अशेंच संकटां आसा, त्रासां आसा, फोंडां आसात, आमकां फोंडांक घालनाकात. आनी असोच आमगेलो वेळ तुमी पाड घातलो आसा. तुमी आमकां खूब आश्वासन दिली. तुमी जेन्ना 70 वेळी खूब स्लोगन दिली, अच्छे दिन आने वाले म्हण. हे अच्छे दिन सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढाओ. आठवड्या एक रेप सांग हेंगे आनी समगेलो प्रमोदाचो सरकार येवपाची गरज ना. आत्मनिर्भर शेवटच्या घटका पर्यंत फक्त स्लोगनच. मागीर ह्या लोकांक आमी आतां कितें करपाचें? जाल्यार आनीक आमी हांव सांगूंक सोदतालो, म्हशी फोण आमोडे आसता आमी एक वेगळे मतदारसंघ मागया. आमदार त्याच मतदारसंघाचें काम करूं, बाकी आमदार दुसरो आमदार जावं आनी आमगे विशय म्हणून घेवं. हें तुमी मान्य आसल्यार पळयात. एटलीस्ट
आमी पण हे आमचो एक बरो आमदार मेळटा की आमी बाबा प्रजेच्या रस्त्यार येवपा मेळपा पडपाना ना दीस रात प्रशांत नायक दनपार घेवन भायले वाटता स्कूल पाड घाल मागीर आनी कोण कितें पांडव रामू आपल्या दनपाड घाल मागीर तो विकास आपल्या दनपाड घाल संदेश आपल्या दनपाड हे रिपोर्टर बेकार सगळे पाड घालता तूं सगळें घट्टन करता आमगेले मतदारसंघाचे तेन्ना आमी एक आनी घेवन ठराव घेवचे एक आमकां 14 डिस्ट्रिक्ट आमचे खातीर बेनिफीट एडवांटेज तो सर्वांनी हांव फॉलो करतलो तेका खबर आसा तें बेनिफीट आनी एडवांटेज आनी आनीक मतदारसंघ हांगा बशी कोण आमोणे तेच पुरतो तो मागीर ते लोकोत्सव मागीर टिकावोत्सव रमजान ते चालू दवरूं आमी तेजेर विचार उलोवपाक गरज ना आमी आतां आमगेले प्रश्न मुखार व्हरपा खातीर आमी एक वेगळे मतदार मागया आनी वेगळे मतदारसंघ मागया तो आमकां सद्या मानता जाल्यार करपाचो ना जाल्यार आमी मडगांव वयतलें जायतें बरें पूण ते चलता पूण सद्या चलयता आमगे गोंय मॅग्रेंटा लागून हे सगळें जाता आनी परत हे आतां जिल्ला करून मॅग्रेंटान आनी आनबोड परत ते चड आमदार वाडय कितें ते सगळे वाडय तेन्ना आमकां भायर उडोवंक जाता ही एक व्हड परिस्थिती त्या खातीर आमी सगळे गोंयकारांनी एकठांय जायन ते सगळे कितें आमकां सारकें जावन सगळे पावचे सगळे आमचे भावानंद भयणान आनी तशेंच प्रेस मिडिया तिसऱ्या जिल्ल्या बद्दल आमी जायते आयकतात आनीक फर्स्ट म्हळ्यार म्हागे सांगपा म्हळ्यार जाल्यार आमकां ह्या तिसऱ्या जिल्ल्याची गरज ना कित्याक ऑलरेडी 2 इतली व्हडली आमची एरिया ना की तिसरी डिस्ट्रिक्ट करपा येतली की आमी बाकी सरांपर लेख बरयले तेजेर आमी पुराय वाचिल्या की सविस्तर की कर्नाटका सारकें गेले जाल्यार एक जिल्ल्याची एरिया खूब जाता पण आमची आनी पॉप्युलेशन कमी आसा आनी हेजे बद्दल आमकां 2 जिल्ले आमकां इनफ आसा आनी दुसरें म्हळ्यार काणकोणकारांक कसलो त्रास जावंक न्ही हेजे खातीर आमी हाका विरोध करप गरजेचो आसा हांगा सगळे लोकांक आमचे खंयचे जितली पंचायती आसात त्या लोकांक अवेरनेस मातशी आमची करची पडटली आनीक गव्हर्मेंटान एक्झॅक्ट कितें हे तिसऱ्या जिल्ल्याचे तेंचे आमचे खातीर बेनिफीट कितें आसा आनीक हो तिसरो जिल्लो आमकां कितें फायदो जातलो आनीक आमचे कितें जातलें हेजी आमकां पयलीं तेणी आमकां कांय डिटेल्स दिसना डायरेक्ट एनावन्स केलें म्हण तशें जायना तेका लागून हांव ह्या मिटिंगेच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदतां की हेजे पयलीं आमकां डिटेल्स दिवचे आनीक आमचो खर विरोध इतल्या खातीर आसतलो की आमी जितलें कितें हांगा जें कितें आमचें हें आसा कलेक्टर जावं हें आसा जें कितें आमी बारीक समाजांत लोक जावं आमचे गांवचे लोक एक एक गोश्टी खातीर आमकां हेजे पयलीं हांव कॉलेजी आसतना म्हाका खबर आसा की केपें आमी पयलीं आशिल्ले तेजे आमचे कलेक्टर जावं ओबीसी काडटाले आमकां थंय वयचे पडटाले आनीक आयज अशें आमकां खबर आसा की फाटली तेपाक अशें जाल्लें की हांगच्यान कॉलेजी भुरगीं वयता जाल्यार सुद्दां बस फेसिलिटी थंय अवेलेबल ना मागीर हांगच्यान केप्यां वचपा खातीर जाल्यार हांगा थर्ड डिस्ट्रिक्ट जर केप्यां गेले जाल्यार आमकां ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी बी अवेलेबल आसपाना कित्याक आमकां मडगांव हें आमकां डायरेक्ट हें आसा कनेक्शन आहा म्हळ्यार एक हायवे आसा प्लस आमचे यो वच सगल्यांचे लोकांचे मडगांव कम्फर्टेबल आसा ते खातीर हो तो तांकां करपांतले तेमी तेंची 4 हें आसा दारबांदोर आसा सांगी आसा केपी आसा कुडचरी ह्या जे तालुका आहा ते गांवांत तेमी अवेश करपा येता तांकां करपाकूच जाय जाल्यार पूण आमचे काणकोण हो आमचे खातीर हो साधुवा खातीर दवरतो अशें ह्या हेतूंतल्यान हांव सगल्यांक निवेदन करता आनीक आमी जाता तितले हेजेर अवेरनेस करून हो असोच आमी जो अवेरनेस करून अशेंच आमचो जो कितें हें आसा कितें जो आमचो एक निर्णय आसा तो ठामपणे घेवन आमी अशेंच फुडें वचपाक जाय अश्यो आनी जायत्यो आमकां कॉर्नर मिटींग घेवच्यो पडटल्यो तेच खातीर हांव तर सदांच अवेलेबल आसतलो तुमकां कसलीच केन्ना आनी सगळें लोक येयल्लो लोकमताचेर तो वाचलो आसतलो आनी खूब जाणांचे जे कोण मराठी वाचनात तांचे खातीर एक 2-3 गजाली तातल्यो प्रामुख्याच्यो गजाली ज्यो आशिल्ल्यो त्यो सांगता तांणी बरयल्लें की आमचे 2 जिल्ले आसात तांची सायज सामकी ल्हान आसा आनी दोनी जिल्ल्यांतली लोकसंख्या बी कमी आसा 6 लाखाच्या आसपास तांणी म्हळ्यार आमचो शेजारचो कारवार जिल्लो जो आसा उत्तर कन्नडा हो जिल्लो आमच्या पेक्षा जवळ जवळ 4-5 पटींनी व्हडलो आहा लोकसंख्या मातशी कमी आहा पण जिल्लो व्हडलो आसा आनी थंय होन्नावर हे लास्ट ना भटकळ हे लास्ट पॉयंट
आणि कारवार सान भटकळ 100 किलोमिटरा वयल्यान तांकां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टराक येवचें पडटा. आमचो सावंतवाडीचो जिल्लो जो सावंतवाडी सिंधुदुर्ग जिल्लो आसा ताजे सेंटर ओरोस आसा आणि ताका लास्ट जे तांचे केंद्र आसा थंयच्यान थंय पावपाक जवळ जवळ 125 किलोमिटर सुमार आसा. आमकां लागींचो तिसरो जिल्लो बेळगांव ताची लोकसंख्या 47 लाख आसा आणि ते बेळगांव जिल्ल्याचे लास्ट जे ठिकाण आसा जे बेळगांव जिल्ल्या कडेन येवपाक जाय अथणी म्हणटे 150 किलोमिटराचेर आहा. आमकां साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा हे 2 जिल्ले. आमचो पोळ्या सान जर तुम्ही मडगांव धरले कुळ्या सान जर मडगांव धरले जाल्यार 50 किलोमिटराच्या भितर आहा. आणि पेडण्या सान जर तुम्ही हांगा धरली जर जायत पणजी जिल्हा मुख्यालय जर धरली जर जायत 35-40 किलोमिटरा भितर आहा. सो म्हळ्यार लोकसंख्येच्या दृश्टीन जाग्याच्या दृश्टीन आणि सगळे जिल्हे शेजारच्या ते भयंकर वाडल्यात आमच्याकय. आणि आमी तातूंत ल्हान जिल्लो. पयर एक डिबेट करतना म्हाका कोण तरी विचारलें हांव असोच डिबेट करपाक गेलो तेन्ना जितले ल्हान जिल्ले बरे तितले ल्हान आनी चड बरे म्हण ल्हानाच्या ल्हान चड बरी म्हण. हांवें तेन्ना ताका सांगलें की ह्या देशाचो प्रधानमंत्री कोण नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदीचे राज्य खंयचें गुजरात. ह्या गुजराता भितर कच्छ म्हणटो जिल्लो आहा तो देशांतलो सगळ्याच्या व्हडलो जिल्लो. आमची जर जिल्ह्याची एरिया 1600 स्क्वेअर किलोमीटर आसा कच्छाची एरिया 43,000 चिल्लर स्क्वेअर किलोमीटर आहा. 43,000 म्हणल्यार आमच्या पेक्षा जवळ जवळ 20-25 पटींनी व्हडलो तो जिल्लो आसा आमच्या पेक्षा येदो व्हडलो जिल्लो. सो प्रमोद सावंतान थंय वचून ताका पयलीं एडवायस दिवपाक न्ही तुगे जिल्ले ल्हान करा म्हण गुजरातांतली जिल्ली ल्हान कर म्हण. आमगे कित्याक ल्हान करता तुमी ते पयलीं थंय ल्हान करात. पयलीं वयर करा आनी मागीर सकयल या न्ही. सो एकंदरीत ह्या जिल्ह्याचे फायदे आमकां कांयच ना. आणि सरकार जे सांगता पळय आदिवासी जिल्लो आदिवासीचे पॉप्युलेशन आमच्या जेन्ना आमी दक्षिण गोंय जिल्ह्याचो विचार करतात जातूंत भितर सालसेत हो भाग येता. सालसेतीक आदिवासीची लोकसंख्या ही धारबांदोडे पेक्षा चड आहा. नाजाल्यार हांव तांकां लेटेस्ट स्टॅटिस्टिक्स दिता जे आदिवासीचे काडिल्ले आहा ते. सालसेती आदिवासी संख्या चड आहा धारबांदोडे पेक्षा. सो आणि लोकांक दिसता ते सालसेत म्हळ्यार आदिवासी एसटी समाज ना म्हण. एसटी समाज म्हणटा सायजेबल नुवें मतदारसंघ कुर्तरी मतदारसंघ वेळ्ळी मतदारसंघ हातूंत भितर सायजेबल आहा सारको. सो गरजे भायर लोकांक पिशा पिपळ दाखयतात. आनी हांवें पयर एकदां सांगिल्लें की आदिवासी करून जे फंड हाडटा पळय तो लास्टाक फंड वाडटा खंय तुमी. पयर कितें केलें जालें तें कोणान तें बिरसा मुंडा म्हणून कितें तरी केलें. हेका बिरसा मुंडा म्हणटा पयर कळला. बिरसा मुंडा इज अ टॉप फायटर आदिवासींचो. आदिवासीच्या हक्का खातीर पोर्तुगीज राजवटी वेळार झगडपी मनीस. हेका ताची वळख पयर जाला. आनी आतां बिरसा मुंडा घेवन एक मातशी व्हडली हे करतात आनी एक 7-8 हजार बायलांक ती 200 रुपयाची साडी दिवप आनी मोटरसायकली रॅली काडपाक तातूंत भितर 1,000 रुपया पेट्रोल दिवप. त्या पेट्रोलाक आनी कित्याक म्हण आमकां खबर ना. आनी हे जालें की बिरसा मुंडाची जयंती जाली येवन गेली. अरे बिरसा मुंडा आदिवासीच्या हक्का खातीर झगडटालो तांकां बरेपण मेळपाक जाय म्हण झगडटालो. आतां खोतीगांवच्या खोलच्या लोकांक फातर्पेच्यान गोंय लागीं करून केप्यां धाडप हें बरेपण त्या लोकांचें. आतां जे मोहनदासान मुद्दी सांगले फाल्यां कोणाची कोर्टाक केस आसा सेशन्स कोर्टाक आनी खंय केस आहा हांगच्यान मडगांव चल मडगांवच्यान आदोगाद गे आनी केप्यां चल हें तांकां बऱ्या पडटलें. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थंय जातकीर बऱ्या पडटलें. हो विचार करतलो कोण. आनी जर आमच्या आमदारा ताका जर जिल्लो जाय तूं केप्यां मतदारसंघांतल्यान लढ मरे. तूंच वच केप्यां हांगच्यान तोंड घेवन आमकां कित्याक वाडटा तुजे बरोबर. तूं यो गो तूं केप्यां वच आनी केप्यां वचून लढ. आमकां हांगा त्रासांक घालनाका ही मागणी आमी करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की जो वेळ पर्यंत आमी थंडपणान हांवें अग्नीन कमीत कमी 2 वरां काडून कित्याक खूब जाणां हे लागनाशिल्ले फोन सगळे म्हळ्यार सगळ्या एक लोकप्रतिनिधी हांवें 5 जी पंचायती आनी म्युन्सिपालिटीची जबाबदारी घेतली. एक लोकप्रतिनिधी म्हाका खोलचो चुकला आनी दत्ताने बी केल्ले हांचे श्रीस्थळचे आनी अग्नी एक चुकला. सो जवळ जवळ 50-60 लोकप्रतिनिधी आमी फोन केल्ले आनी तातूंतले 2 जाण लोकप्रतिनिधी आज हांगा हजर आसात. नेवरदलेस ह्यो सगळ्यो ज्यो चळवळी जाता पळय तेन्नाच खंयच केन्ना व्हडले लिडर ह्यो चलयनात. सामान्य मनीसच लास्टाक ह्यो चळवळी चलयता.
आणि सरकारान जरी नोटिफिकेशन काढले, आधी पहिले सरकाराची नोटिफिकेशन आणि सरकारी निर्णय लोकांच्या दबावा सकल फाटल्यान घेतिल्ले आसात. ही परिस्थिती हा. सो आम्ही जर फाल्यां जर मोठ्यान जर आंदोलन केली जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता की आम्ही डेफिनेटली प्रभाव घालतले. ते आंदोलन करप म्हणजे टप्पी कितें? पहिली गजाल 26 जानेवारीक सगळ्याल्यो ग्रामसभा जातल्यो. 26 जानेवारी ग्रामसभा जाता. त्या लोलये पंचायतीचो ऑलरेडी ठराव आसा. श्रीस्थळ पंचायती ठराव घेवपाक जाय. ग्रामसभेचो ठराव, तुगे पंचायतीचो न्ही, पंचायती एखादे तेंगे मेजॉरिटी भायर ग्रामसभेत तुमी लोक व्हरपाचे, तुमी घेवपाचो. पैंगीण पंचायती ठराव जाय, गांवडोंगरी पंचायती ठराव जाय, खोतीगांव पंचायतीचो ठराव जाय, आगोंद पंचायतीचो आणि खोल पंचायतीचो ठराव घेवपाक आमी त्या लोकांक वचून थंय मेळपाक जाय की तुमी ठराव घेवपाय म्हणून. एकदा जर ह्या 7 पंचायतींनी ठराव घेतले, म्युन्सिपालिटीक बी सांगपाक जाय, म्युन्सिपालिटीका ग्रामसभा ना आणि आता आसती म्युन्सिपालिटी ठराव घेतलो काय म्हणून सांगपाक जायना. पण 7 पंचायतींनी ठराव घेतले जर आमी सबमीट केले जर जायत सरकाराक जाल्यार आमकां ती एक सुयोग मेळटलो. दुसरी गजाल म्हणजे त्या असेंब्ली सेशनाक आमी कांय आमदारांक रिक्वेस्ट करतले आमचे क्वेश्चन आमचो असेंब्ली भितर काड म्हण, आणि जमत जर जायत आमी हेय बी मागता तांचे कडेन की आमकां सीएमा कडेन एक अपॉइंटमेंट दी म्हण उलोवपाक आनी आमचे प्रश्न सांगपाक. दुसरी गजाल, ह्या दोनांतल्यान जालना जर जायत 26 जानेवारी दीस आमी एक दिसाचें लाक्षणीक उपोशण करपाचें. 26 जानेवारीक एक दीस आमी उपोशणां बसपाचें हांगा मामलेदार कार्यालया कडेन. म्हणजे हे चळवळीचे टप्पे एकदम सगळे करपाक जाय तुज्यान हळू करून तुवें मुवमेंट बिल्ड करपाक पडटली. 26 जानेवारीचे लाक्षणीक उपोशण जातकीर सुद्दां जर सरकार जर आमचे कडेन लक्ष दिना जाल्यार मुखाल्ली येवजण मागीर सांगता आमी कितें करपाचें म्हणटा तें. 26 जानेवारी पर्यंत हो प्लॅन दवरया आमी. इमिजिएटली असेंब्ली विशय काडपाचो. सगळ्या पंचायती ठराव घेवपा खातीर आमी खोला दिला वचया, त्या लोकांक मेळया, थोड्या तांकां सांगया की तुमी वचप कशें गरजेचें, त्या दीस मिटिंगेक आनी ठराव कसो घेवप तो. आणि एकदा जर ग्रामसभेचो ठराव जालो ताका वायड पब्लिसिटी दिवया. हे सगळे ठराव त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा धाडया, सीएमा धाडया आणि ताजे नंतर चळोवया. एका सगळे एग्री आहा तर आसा बरें सगळे. उपोशणाक कितें धाड येतले 26 तारखेक हात वयर काडा पळोवया. ओके, बरोबर पॉयंट हा पळय, दोन्ही एका बरोबर जावपाचे ना. 25 तारखे आयतार येता, 25 तारखे हा 25 तारखे आयतार. उपोशण 9:30 वरांचेर कचेरी स्टार्ट जाता, त्या वेळाचेर आमी उपोशणां बसपाचे 9:30 ते 5 जालें एक दिसाचें उपोशण त्या दीस. आणि ताजे नंतर मागीर आमी मुखाल्ले कशें आसतले पळय मुखाल्ली कार्यावळ कितें आसतली ती मागीर सांगतात. हाजे भायर कोणा आनी कितें सजेस्ट करपाक जाय? आमी चळवळ अशे तरेन मुखार व्हरया, आंदोलन अशे तरेन करया म्हणून आमी सिग्नेचर कॅम्पेन करतात, घरा वचून सिग्नेचर कॅम्पेन समज पॉसिबल आसता जाल्यार प्रत्येक वाड्याचेर आमकां पयलीं काडची पडटले. दोली आमचे सेकंड टप्प्याक कितें घेवया? ते करपाक सेकंड टप्प्याक ती घेवया. पूण तयारी दवरया ताची. दिस इज ऑल्सो नॉट अ बॅड आयडिया. प्रत्येक घराकडे पावतली तूं त्या निमतान. चीफ सेक्रेटरी जावं सगळ्या आमकां गव्हर्नर आसता जाय जाल्यार ताका सुद्दां आमगेलें हें आसा. हांगा ही डेमोक्रेसी, प्रत्येकाक आपल्या मत म्हणपाक रायट आसा डेमोक्रेसी भितर. ओके, सो हांव गृहीत धरता की सगळे जाण हांगा जे आयलात ते फक्त दक्षिण गोंय जिल्ल्या मडगांवा भितर आमकां काणकोण दवरपा खातीर मुखार आपले भावनाय मांडिल्ले आसात. परत एक फावट उल्लेख करता की हांवें प्रशांत बाबांक ऑलमोस्ट सगळ्या चुकून कोणाकय रेंज मेळना किंवा कोणें घेतलें ना जाल्यार ऑलमोस्ट सगळ्या पंचांक, सरपंचांक, प्रशांत बाबान आमदारांक, झेडपीक सगळ्यांक आमी अप्रोच जाल्ले. फक्त 2 पंच आमचे मदीं आयल्यात. ताची शक्यता एक अशी की एक तर पंचांक पळून गेलो ना, ऑर तांकां विशय खबर ना, ऑर तांकां ह्या मुवमेंटा बरोबर रावपाचें ना. वेगळी कारणां आसूं येता. आमकां एक समजता एक फावटी तूं थंय वचपाक जायना म्हणपाचो तो प्रेशर आमी हाजे पयलीं अणभवला. आनी कांय लोकांनी फोनार तो आमकां उक्तावन येता तेका आमी तुमचे बरोबर ना म्हणून. म्हाका जायती फावटी म्हजे लागींचे फ्रेंड विचारतात, अरे इतले लोक आसात तुमकांच लागता काय म्हणून हें सगळें. हांव मागीर तांकां एक एग्जाम्पल सांगता की गोंय जेन्ना पुर्तुगेजाच्या शेकातळा आशिल्ले तेन्ना जे फ्रिडम मुवमेंटा भितर आशिल्ले ते इतलेच आशिल्ले, बरोबर न्ही? प्रत्येक घरांतल्यान लोक भायर सरले ना. वाड्या वयल्यान एकलोच आशिल्लो तो आतां आमच्या काणकोणा सारके चड आशिल्ले. वाड्या घरांनी आशिल्ले म्हळ्यार आतां. पूण बऱ्याचशा तालुक्यांनी ते थोडेच आशिल्ले, इतलेच आशिल्ले. गांधीजीन, महात्मा गांधीजीन तेन्ना दांडी यात्रा सुरू केली. सगळ्यांनी ताका पिश्यां काडिल्लो, ताचे बरोबरच्यांनी पिश्यां काडिल्लो. तूं फेल वतलो म्हणून. दांडी यात्रा ही संवसारांतली बेस्ट सत्याग्रह आनी मुवमेंट म्हणून मानतात. रवींद्रनाथ टागोराचें एक सुंदर गीत आसा, जो दे तोर दाखशो दे के ना आशे तोबे एकला चलो रे.
गांधीजी एकलोच चलपा लागिल्लो ताचे बरोबर मागीर कितलेशेच कारवा बंदा गया म्हणून पद आसा पळय तशें फुडें लोक येत रावले. आमी आयज इतलेच आसात, पूण इतलेच जरी असले म्हणजे 60-70 लोक आसा आमी, आनी तितलीच अपेक्षा आशिल्ली आयचे बसकेक, पूण 60-70 लोकां कडेन आख्ख्या प्रशासनाक हालोवपाची ताकद आसा अशें हांव धरून चलतां. कारण हो आवाज आख्ख्या काणकोणकारांचो, खोतीगांवचो, गांवडोंगरीचो, लोलये पोळेंचो, पैंगीणचो, काणकोण आमच्या मुन्सिपालिटीचो, आगोंद आनी खोला पंचायतीचो, शिरसा पंचायतीचो. राम मोहनची आमी ताची तोखणाय करया. कांय आदले सरपंच आसात, माजी पंच आसात आमचे मदीं, आनी वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी काम करपी आमचे वेगळ्या वेगळ्या राजकीय पक्षां कडेन लागीं आशिल्ले, संबंदीत आशिल्ले आमचे कडेन लोक आसात. हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणजे पयलीं आयज एक आमी थाराव हांगा पारीत करया, कारण बसका म्हणटकीर एक निमाणे कडेन थाराव लागता, तो वाचता. तातूंत कितेंय सुचोवणी आसल्यार तुमी सांगात आनी मागीर आमी तो निमाणे कडेन हात वयर काडून पारीत करया. थाराव: काणकोण म्हालांतल्या स्थानीक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी तशेंच सामाजीक आनी राजकीय कार्यकर्ते हांच्या आयज शुक्रार 9 जानेवारी दिसा श्रीस्थळ काणकोणच्या GM सेलिब्रेशन्स हांगा घडून आयिल्ले बसकेंत असो थाराव पारीत करतात की तिसऱ्या जिल्ह्यांत आस्पाव केल्ले कडेन काणकोणच्या सामान्य जनतेक ज्या अडचणीक तोंड दिवचें पडटलें ताचो सारासार विचार करून काणकोण म्हालाचो आस्पाव नव्यान स्थापन केल्ल्या कुशावती जिल्ह्यांत करपाक आमचो खर विरोध आसा. सरकारान जर आपलो निर्णय आमचे लादपाचो यत्न केलो जाल्यार आमी ताचो ठाम विरोध करतले. आमी सरकारा कडेन नमळायेन मागतात की तांणी आपल्या निर्णयाचो फेरविचार करचो आनी काणकोणकारांच्या सोयी खातीर काणकोण म्हाल नवीन जिल्ल्यांतल्यान भायर काडून सद्याक आसा तसो दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतच दवरचो / घालचो. सरकारान मागणी मान्य केली ना जाल्यार सरकाराक खर आंदोलनाक तोंड दिवचें पडटलें अशी खर शिटकावणी आमी ह्या वेळार दितात. ओके? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.